नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. मुंबई मेट्रो लायन 3च्या RAJVLR ते BKC विभागाचे उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी BKC ते सांताक्रूज असो मेट्रो प्रवास केलो. ह्या प्रवासात तांणी मेट्रो प्रकल्पाच्या कामगारां सयत विद्यार्थी आणि महिलांकडेन संवाद साधलो. ह्या मेट्रो विभागात 10 स्थानकां असून 9 स्थानकां भूमिगत आसात. मुंबई मेट्रो नंबर 3 हो एक महत्वाचो भौशीक येरादारी प्रकल्प असून मुंबई शार आणि उपनगरांतलो प्रवास ह्या मेट्रोन सुरू जाता. ह्या वेळार तांणी लोकांकडेन संवाद साधलो. त्यांच्यो ह्यो आसात काय प्रतिक्रिया. सर किस कंपनी में AI का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में डेवलपमेंट को और नई मेडिसिन बढ़ाने में और आगे मैं समाज में कुछ करना चाहूँगी. त्रिशरण महिला बचत गट है. बचत गट की मैं सदस्य हूँ. जो भी आपकी योजना है पूरे योजनाओं का लाभ मेरे गट ने और मैंने खुद ने लिया है. जैसे PM स्वनिधि का लाभ भी मैंने फर्स्ट टाइम ले लिया है. सेकंड टर्म भी उसका लाभ ले लिया. और मेरा छोटा सा बिजनेस है हैंडबैग मेकिंग का, हैंडमेड का. तो मैं उसका बिजनेस मैंने सोनिधि से मैंने लाभ लिया है और मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़वाया. मराठी उलोवप्यांक फाटल्या कितल्याशाच दशकांपासून प्रतीक्षा आशिल्लो मराठी भाषेक अभिजात दर्जो दिवपाची निर्णय घेवपाची संद आपल्या खातीर मोलाचो खीण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हो दर्जो दिल्ल्या खातीर राज्य शासनाकडल्यान प्रधानमंत्र्यां खातीर कृतज्ञता व्यक्त करपाचो सुवाळो मुंबयत जालो. ह्या वेळार ते उलयताले. मराठी भाषेक एक मोठो वारसो असून ज्ञानाचो अध्यात्माचो मराठी भाषा हो एक प्रवाह आसा अशें सांगत तांणी ज्ञानोबा तुकोबांच्या संत परंपरेचो उल्लेख केलो. शिवछत्रपतींच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्सात मराठी भाषेक हो मान मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. स्वतंत्रतायेच्या आंदोलनापासून सामाजिक समतेचे आंदोलन करपी साबार युगपुरुषांची मराठी ही प्राणशक्ती आशिल्ली अशें तांणी सांगलें. देशाची सांस्कृतिक विविधताय मराठी भाषेक जोडून अधिक घटमूट जाली. मराठी भाषा ही फकत संवादाचे माध्यम न्हय जाल्यार विचारांचे आदान प्रदान मराठी भाषेंतल्यान जाता अशें तांणी मुखार सांगलें. मराठी भाषा खूप आर्विल्ली असून बहुआयामी आसा आनी विंगड विंगड मळाचेर ह्या भाषेन मोठें योगदान दिलां अशें मत तांणी उक्तायलें. या वर्षात केलेला मनाचा मुजरा आहे. मराठी साहित्य की परंपरा केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि बहुआयामी है. मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा. इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी. केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा. इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. साथियों, आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी 30व्या लाल बहादूर शास्त्री यादस्तीक उलोवपांत वांटो घेतलो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही देशा खातीर फायदेशीर असून हातून वेळूय वाचता आनी पयशे वाचतात अशें तांणी सांगलें. उदरगतीच्या दिकेर वतना पुराय देशाक एकाच वेळार मतदान जालें जाल्यार ताचो देशाक खूपच फायदो जातलो अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी सांगलें. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही देशाच्या हिता खातीर आसा अशें सांगत तांणी राजस्थान राज्याचें उदाहरण दिलें. ह्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळांचेर लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुको जाल्ल्यान विकास कामाक आडमेळी आयल्यो अशें तांणी सांगलें. अशी पद्दत देशाचें लुकसाण करता. देखून एक राष्ट्र एक वेंचणूक फायदेशीर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. Elections to the Lok Sabha and the state assemblies were synchronized during the first 4 electoral cycles. Simultaneous elections were held in 1952, 1957, 1962 and finally 1967. This cycle of concurrent election was broken in the year 1968 when several state assemblies were prematurely dissolved by the then Union government
exercising its power under Article 356. Thereafter, over the years, the electoral cycle got further disrupted, partially because of the indiscriminate use of emergency provisions under Article 356 and partially because of the inability of the various central and state governments to complete full terms due to loss of majority support. राजस्थानातल्या बारानगरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बसका जाली। ह्या वेळार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगले की देशाच्या भलायके खातीर आमी आपले आचरण आणि कर्तव्य योग्य दिकेन करपाक जाय। हाका लागून आमकां एकवट राखचो पडटलो जाल्यारच जाल्यारच आमी सुरक्षीत उरतले। हिंदू राष्ट्राच्या सुरक्षे खातीर भाषा, जाती आणि प्रांताच्या मतभेदापासून आमकां पयस रावपाक जाय असो समाज आमी तयार करपाक जाय जातून एकवट आणि आत्मीयता जागृत जातली। भगवान बचाओ, अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होकर खड़े हो जाते, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। मालदीवाचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू आयच्यान 10 ऑक्टोबर मेरेन भारत भेटेर आसात। 4 म्हयन्या उपरांत तांची ही दुसरी भारत भेट आसा। आपल्या भारत भेटेत ते भारता वांगडा द्विपक्षीय भासाभास करतले। जून 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूत सुवाळ्यात वांटेकार जावपाक ते नवी दिल्लीत आयिल्ले। ह्या भेटेर मुइज्जू राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेनय भासाभास करतले। 8 ऑक्टोबराक भारतीय वायुसेना आपलो 92वो स्थापणूक दीस मनयता। हाका लागून आयच्यान चेन्नईच्या मरीना दर्या देगेचेर 3 दिसांचे मेगा शोचे आयोजन केलां। ह्या एअर शोत भारतीय वायुसेनेची लागीं 72 विमानां वांटेकार जातात। चेन्नई वायुसेना ह्या सुवाळ्याचे फुडारपण करता। ह्या मेगा शोत तेजस, MiG-29, M सुखोई 30, लाइट कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्ट तेजस आणि हेर विमानां वांटेकार जातात। नवरात्रांची परब गोंयांत साबार देवळांनी व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या निमतान साबार देवळांनी सजावट करतात आणि कीर्तन, प्रवचन तशेंच देवीची वेगवेगळी रूपां मखरात घालून धोलोवपाची परंपरा आसा। ढोल ताशाच्या गजरात आरती दाखोवन देवीची ही रूपां दर दिसा मखरांत धोलयतात। ह्या दिसा भाविकांची देवळाकडेन गर्दी जाता। पळोवया नागेशीच्या आणि महालक्ष्मीच्या मखराची ही काय खिणचित्रां। फाल्यां हांगा सांजचो दुर्गा नमस्काराचो कार्यक्रम दवरला 5 वरांचेर। थंयच लोकांनी उपस्थिती लावची आनी हाजे नंतर आतां आमचो फुडलो मेन उत्सव म्हणजे अष्टम। त्या दिसा आमची भांगराची पालखी आसतली सांजची। भांगराची पालखी जातकच मागीर रातचे 11 वरांचेर आमचे मखर आसतले। ताजे नंतर नवमी आनी मागीर लास्ट दीस म्हणटा तो दसरो। दसऱ्या दिसा आमची सांजची 4 वरां जावन 4:30 वरांचेर सुमार आमची भांगराची पालखी आसतली आनी त्या दिसा तो जातकच आमचे उत्सवाची सांगता जातली। दसरो सोंपलो की दुसऱ्या दिसा आमचो कौल आसता आनी कौल प्रसाद जातकच आमचो सगळो उत्सवाची सांगता जाता। हांव सगळ्यांक महाजन, कुळावी, भक्तगण सगळ्यांक आवाहन करता की मोठे संख्येन हांगा येवन देवी महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेवचो। आनी आतां वचूया खेळामळार। भारत आनी बांगलादेशा मजगती आयज सावन T20 खेळामळेक सुरवात जाता। दोनूय पंगडां मदीं 3 T20 खेळ जातले। सूर्यकुमार यादव हो भारतीय पंगडाचो मुखेली आसा जाल्यार नजमुल हुसेन शांतो हो बांगलादेश पंगडाचो मुखेली आसा। बांगलादेशा आड जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळामळेंत खेळिल्ले शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जयस्वाल, मोहम्मद सिराज आनी अक्षर पटेल हांकां T20 खेळामळे खातीर विश्रांती दिल्या। खूब दिसांसावन योग्य संदीची वाट पळोवपी संजू सॅमसन हो भारताच्या डावाची सुरवात करपाची शक्यताय आसा। संवसारीक करंड संघाचो भाग आशिल्ले शिवम दुबे आणि अर्शदीप सिंग आयच्या भारताच्या पंगडात आसात। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता
टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.